मायनिंग बंदीच्या संकष्टाचेर बीजेपीचो फुडारी BL संतोष गोयच्या बीजेपी आमदारांक मेळ्ळो। आमदारांनी परिस्थिती ताच्या कानार घाल्या। तो खंय विशय केंद्र सरकारा मेरेन पावयतलो। मिटिंगे उपरांत आमदार फक्त मायनिंग सुरू करपाचे यत्न चल्ल्यात म्हूण उलयले। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा भायर कांयच जावंक शकना, मात राजकीय आनी कायदेशीर यत्न चालू आसात। 20 मार्चाक नितीन गडकरी सगळ्या संबंधितांक मेळटलो। गोयच्या नेतृत्वात कांयच बदल जावचो ना म्हण कोर कमिटीचे बसकेंत स्पष्ट जालां। मिटिंगेक एक्चुअली पार्टीचे संघटन मिटींग आशिल्ली, सो दॅट आमचे जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ पार्टीचे संतोष जी आयिल्ले ताच्या बरोबर डिस्कशन आशिल्लें। सो गोंयांत सद्या आशिल्लो मायनिंग सिनरियो हाजेर डिस्कशन आशिल्लें। ताच्या खातीर हांव जरी म्हणजे बींग अ स्पीकर हांव डायरेक्ट रस्त्यार येवंक शकना की बाबा तें जावपाक जाय तें म्हणून, बट चालू जावपाक जाय। आय एम नॉट अगेन्स्ट ऑफ ऑक्शन अशें ना म्हाजें, पण मायनिंग चालू जावपाक जाय। शेवटी इन द इंट्रस्ट ऑफ पीपल, म्हाज्या लोकांच्या सगळ्या इंट्रस्टान म्हाका मायनिंग चालू जाल्लें जाय। सगळ्या बाबतींत जेच्या कडेन उलोवपाक जाय, जेच्या कडेन प्रयत्न करपाक जाय, जेच्या कडेन एफर्ट्स घालपाक जाय आनी ज्या पद्दतीन लिगली पॉलिटिकली त्या सगळ्या पद्दतीन हांव स्पेशली प्रयत्न करीत आसा। आमी अशें म्हणना की म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर डिनाय करून आमी सुरू करतले अशें म्हणना, बट देर इज अ वे आउट। will either read petition file करप सुप्रीम कोर्टाक आनी अजूनही वेगळे वेज आसा। And we discussed that regarding the mining issue, Nitin Gadkari will be coming, and whatever legal points we have to put on a positive note to bring logical end, we are centre doing everything possible to get the matter resolved. Of course, after Nitin Gadkari coming, he will hear us, will take it to the Prime Minister, and we'll try to do whatever is best in the best possible way, and as soon as possible. We are working on that. So every effort is being made by the Bharatiya Janata Party and the state government as well as the central government. We want the central government to intervene and help resume mining. Now these are both legal, it requires both a political and a legal decision as well. So how best to proceed further is right now being thought of. How we can help the mining dependents. Santosh ji has patiently heard all the mining belt MLAs as well as we. We have shown that all the 40 constituencies will be affected. Entire goincho lok effect jatalo. It is not only 70,000 people. It's going to be 5 lakh people who will be affected. Because economy ji goinchi the mining acher and tourism acher. पोवपाक जाय सांगला आनी तेणें सांगला की प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सिरियस ऑन दीस इश्यू। मेन मुद्दो म्हणल्यार 20 तारखेची जी मिटींग आसा, नितीनजी गडकरी येवपाचो आहा, ताका कशें कितें आमचें म्हणणें आसा तें आमी लेजिस्लेचर मांडलां। आतां 20 तारखेर आमकां जो नितीनजी गडकरी येता ते दीस तें मिटींग आमी थारायता पार्टीचे मार्फत की रिप्रेजेंटेशन तांकां दिवपाक टू द गव्हर्मेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री। आमी रिक्वेस्ट केला की हर्षवर्धन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट MOF तसोच मायन्स मिनिस्टर तोमर बाबू येवचो म्हण, पण मे बी आतां जर येना जाल्यार आनीक 2 दिसान ते येतले। मायनिंग सुरू जावंक जाय एनी हाव वॉट एवर इट इज, आनी गोवा ही स्पेशल केस धरची म्हणून एक तर ऑक्शन, जर आमची गोंयची जर म्हणजे हे लिजा जर आमच्या कडेन उरोवंक जाय कळ्ळें तुका, जाल्यार इट शूड बी अ कॉर्पोरेशन। कामगार आसा पळय, एक कामगार ऑटोमॅटिक तेंच्या कडेन उरतले न्ही। एक भंय कितें दिसता ओपन ऑप्शन जाल्यार भायल्या लोकांच्या हातीन गेले जाल्यार ते ह्याच कामगारांक घेतले काय ना। मायनिंग कॉर्पोरेशनाचो विशय मिटिंगेक आयलो, पूण ते खंय शक्य ना। पूण कॉर्पोरेशन आतां पळय गव्हर्मेंट करचें ना, कित्याक आतां पळय सेंट्रलाक कोल इंडिया कॉर्पोरेशन आशिल्लें ते डिइन्व्हेस्टमेंट करता। म्हणजे ह्यो गोश्टी कितें प्रॅक्टिकल सोल्युशन काडपाक जाय। कॉर्पोरेशन करता सगळ्यांनी मुद्दे मांडले, आतां ते डिस्कस करतले परतून। गडकरी साहेब येतलो, बाकीचे कोण येवपाचे आहा। सेंटरान सिरियस घेतला हो विशय आनी आमी सांगला, आनी कॅबिनेटानूय आमचे आतां जे कमिटी आसा तेणी सिरियस घेतलेलो आसा। सो लेट अस होप फॉर ए पॉझिटिव्ह सोल्युशन हांगा येतलें। सीएमाची स्थिती सुदारता, तो खणीच्या विशयाचेर केंद्रीय फुडारी आनी अधिकाऱ्यांकडेन उलयला म्हूण आमदार पाटणेकार सांगता। सेम इज वेल बिकॉज डे बिफोर yesterday he has spoken 1 hour in the afternoon at 1 o'clock in India I Goa, but in America it was 3 o'clock midnight. कळ्ळें न्ही, एक वर उलयलो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग विथ मिस्टर कृष्णमूर्ती अँड उपेन जोशी। शेनवारा सांजे बीजेपीच्या कोर कमिटीची बसका जाली। नेतृत्वात बदल जावचो ना म्हूण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान स्पश्ट केले। एक असो बोवाळ चल्ला की पार्टी लिडरशीप चेंज जाता किंवा आनी कितें प्रस्तुत ना मान्य हे आसा मान्य मुख्यमंत्री जे आसा ते रिकवर जाता ह्यो गोश्टी परत ते
बरे हेल्थ जावन परत गोंयांत बेगीन येवन कामाक लागतली अशी आमी अपेक्षा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, तुकाराम मराठे आनी शिरीष कुंकळेकार. गोंयांत ड्रग्साचो वेव्हार करूंक ड्रग्स माफिया बायलांचो वापर करूंक लागल्यात. विदेशी ड्रग्स माफिया थळाव्या चलयांक लग्न करता म्हूण सांगून नाजाल्यार लिव्ह इन रिलेशनशिपांत रावन तांकां ह्या वेवसायांत ओडटा. गांजा, ओपियमा सारखे अंमली पदार्थ शेजारच्या राज्यांतल्यान गोंयांत येतात म्हूण पुलिसांक खबर आसा. पूण भ्रष्टाचाराचे आरोप जायत आशिल्ल्यान बॉर्डरी वयल्या चॅकपोस्टार ते प्रत्येक गाडी तपासनात. ऑगस्ट 2017 गोंय पुलिसाच्या एंटी नार्कोटिक सेलान म्हापशा 2 भयणींक गांजा आनी MDMA ड्रग्स विकता म्हूण अटक केल्ली. जानेर 2018 पणजी पुलिसांनी कांपाल ग्रावंडार एके बायलेक ड्रग्स विकताना धरिल्ले. तशेंच हालींच दिल्ली पुलिसांनी हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनार गोंयच्या 24 वर्सांच्या सोनिया गांवकाराक 600 ग्राम मेथाम्फेटामीन ड्रग्सा सयत धरला. इंटरनॅशनल मार्केटांत हाची किंमत 60 लाख रुपया वयर जाता. एका नायजेरियनान तिका हे ड्रग्स दिला आनी कुरियर सर्व्हिस म्हूण ती हे ड्रग्स मुंबयत एकल्याक दिवपा आशिल्ली. पुलीस बायलांचेर खर कारवाय करना म्हूण ड्रग्स माफियांक दिसता, पूण तशें ना. We do not go soft on ladies, but generally, unless there is a specific input or intelligence, we do not go after the ladies. लग्न करता म्हूण सांगून नाजाल्यार लिव्ह इन रिलेशनशिपान रावन विदेशी ड्रग्स माफिया थळाव्या चलयांक ह्या वेवसायांत ओडटा. Many Nigerians, either married locals or the Indians, like Assamese and all, or from other parts of India, their aim is different. It cannot be a marriage with living together or something. We always doubt. It must be with some objective or a purpose to continue their stay in India. Because if you married a local or the Indian, automatically they can get a visa for longer days to stay. गांजा, ओपियमा सारखे ड्रग्स शेजारच्या राज्यांतल्यान भायर येतात. भ्रष्टाचाराचे आरोप जायत आसा म्हूण पुलिसांक चॅक पोस्टार प्रत्येक गाडी तपासूंक आडखळ जाता. Vehicle which are crossing the border, each and every vehicle we are not checking because there are wild allegations of corruption that police are stopping the vehicles and demanding money. But surprise checks are there by the organizing Nakabandi and all. Whenever there is any input, some suspected vehicle is crossing the border or entering, then only. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सात आंद्रे आनी सांताक्रूज मतदारसंघातल्या सरपंच आनी पंचांनी पीडीए नाकाच म्हूण भुमिका घेतल्या. पणजे पत्रकार परिशद घेवन तांणी पीडीएक खर विरोध केला. लोकांक नाका आसतना गांवांत पीडीए हाडपाची गरज ना. प्रक्रिया सुरू केल्या ती पयलीं रद्द करची. सगळे वाठार पयलीं डिनोटिफाय करचे म्हूण पंचांची मागणी. सद्याकच उदक्या सारक्यो मुळाव्यो सुविधा सारक्यो नात. तातूंत नवे प्रकल्प, बिल्डिंगो आनी तांचो कोयर नाका म्हण दोनूय मतदारसंघातल्या पंचांनी मागला. लोकांचे विचारया म्हणून लोकांनी सगळ्यांनी हे पीडीएक ओपोज केले. आमकां पीडीए नाका म्हणून कालाफरान आमच्या. सो उपरांत आमी हे रेजोल्युशन घेवन ग्रामसभाचे गव्हर्मेंटाक धाडलें. टायमाच्या प्रमाणे आमी धाडलें. तरी आसतना हे गव्हर्मेंटान ही पीडीए आमचेर फोर्सान घाल्ली. ज्या दिसा आमी TCP मिनिस्टर विजय सरदेसाय सगळे आमी वांगडी आमचे पंचायतीचे, विलेज पंचायतीचे, सगळ्या विलेजीचे सगळे एकठांय जावन आमच्या MLA बराबर टोनी फेर्नांडीस बाब, तशेंच बाब फ्रांसिस्को सिल्वेराच्या बराबर, तशेंच आमची आदली MLA बाय विक्टोरिया फेर्नांडीस तिच्या सांगाताक आमी विजयाक मेवले आनी सगळ्या पंचायतींनी आमी एक मेमोरंडम तयार केलेलो की कशे भाशेन आमकां ही पीडीए नाका पळय ती. आनी सगळ्यांनी मेळून पंचायतींनी मिनिस्टराक मेमोरंडम दिलो. विजयान आमकां आश्वासन दिलें की आपूण ही डिनोटिफाय करतलो म्हणून. विजय बाब गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा तें तुवें सांबाळचें. म्हाजी पुराय खात्री आसा विजय बाब तुका की तुवें चड टायम घेवचो न्हू. सोमारा दीस TCPची बोर्ड मिटींग आसा. ते मिटींगेक तुवें हें आख्खें जें पीडीएन घालिल्लें आसा सगळे विजय ते तुवें डिनोटिफाय करचें म्हणून. जरी आमकां पीडीए जर हांगा आयली जाल्यार आमकां विलेजींनी खूब त्रास जातले. सद्याच आमच्या विलेजींनी उदकाचे प्रॉब्लेम आसा.
जर पिढी आमच्या जर हाडून माथ्यार घातली जाल्यार आमकां हेच्या फुडें हे प्रॉब्लेम आसा ते खूब वाडटले. तशेंच गार्बेज प्रॉब्लेम जातलो. ह्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स येतल्यो त्यो आमच्या माथ्यार हाडून गार्बेज ती घालतली, त्यो आमकां आयज नाका. कित्याक द प्रोसेस जो तेंच्यांनी फॉलो केला पळय तो आपूण बसून जे काउंटर स्ट्रायक खेळ्ळ्या भशेन डायरेक्ट ही विलेज जाय तो बरोबर न्ही. पयलीं म्हणटा ते डिनोटिफाय कर आनी मागीर तुका जे प्रोसेस फॉलो करपाक जाय विलेजीन लेटर करपाक जाय ते मागीर कर. पयलीं डिनोटिफाय सगळी विलेजी कर. एक सर्वे नंबर करिनासतना. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.